सुरक्षेचे उपाय नसताना माल घेऊन जड वाहनांचा प्रवास लोकांच्या जीवार बेतला। हे खबर असून लेगीत बरेच वाहन चलोवपी कशाकसोच माल व्हरताना दिश्टी पडतात। बांबोळी शुक्रारा असोच एक अपघात जालो। ट्रकांतल्यान मेटलाचो कुडको रस्त्यार पडलो। तो चुकोवपा खातीर ट्रकाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या गाड्यांनी धडपड केली खरी, पूण त्या बोवाळान 4 गाड्यांनी एकामेकांक धपको दिलो। पळयात पुराय बातमी। या तो आम्ही आसा बांबोली नियर बिफोर GMC आणि वो मेटल पीस पळय वो रस्त्यार पडला एक टेम्पोंतल्यान आणि वो मेटल पीस रस्त्यार पडला म्हणून हे व्हेकलांनी हिंगा ब्रेक मारून हिंगा ॲक्सिडेंट जाल्लो आसा आणि ह्याच्या एकामेकाच्या फाटल्यान 2-3 व्हेकलां मारलेली आहा। NH 66 फ्रॉम बांबोली ॲट बांबोली। ही व्हेकल हिच्या फाटल्यान मारल्या, आल्टोच्या फाटल्यान, आल्टोन बलिनोच्या फाटल्यान मारल्या। आणि आता मेन कॉज म्हणल्यार मेन रिजन the main reason of a piece or metal piece रस्त्यार पडला म्हणून। आता हो मेटल पीस हेचो पळया तुमी आता निग्लेजन ऑफ द टेम्पो। तो मेटल पीस पडला म्हणटा तो पळय ह्या टेम्पोंतल्यान आणि हो टेम्पो आता ऑलमोस्ट 100 मीटर्स फुडें पावला आणि तेंचे आता पळय घालप कशें लोड व्हेकल करप कशी ती पळय। टेम्पो का ड्राइवर कौन है तू? तबियत खराब है तो गाड़ी क्यों चलाया? टेम्पो का ड्राइवर तू है? हाँ, रस्सी बांध के इतना बड़ा सामान लेके जाता है लोहे का, वो भी। आप कहाँ से आ रहा था? हाँ, नेवड़ा हाथ नीचे नीचे निकाल। हाँ कुछ नहीं होता है। हाँ ड्रायव्हर वो टेम्पो घेऊन वयतालो तू? खंय वयताले तुमी? हाँ परवर ड्रायव्हर तू, तुका खबर ना जाल्यार ते मेटल पीसीस बांधपाक जाय म्हणून? हाँ बांधून खंय हावले रे? हाँ म्हणून सारखे बांधूंक ना जाले। आणि जे आता 2 व्हिलर्साचेर बा कोणाचेर पडलेले आणि तो मेलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आलो? हाँ तुमकां पडलेले ना मरे, लोकांच्या वाटेक कितें जावपाचें आसलें ती सेफ्टी? तूं ड्रायव्हर मरे? हाँ मागीर तुमकां लोकांचेर वाटेक कितें हायवे NH 66 व्हेकल कितले स्पिडीचेर येता हिंगा? तुमकां रिस्पॉन्सिबल काय ना? गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।